रावण सत्तरीच्या सरकारी मुळाव्या शाळेत शिकपी एका विद्यार्थिनीचे अपहरण करपाचो यत्न करपी बातमी मुखार आयल्या। रावण सत्तरीच्या सरकारी मुळाव्या शाळेत शिकपी दक्षा दामोदर शेटकार ही विद्यार्थिनी शेनवारा सकाळी 8 वरांचे स्कुलाक वचपाक भायर सरिल्ली। टिफिन घराकडेन विसरून आयिल्ल्या कारणान ते परते घरा गेले आणि परतून घराकडल्यान स्कुलाक वतना काळ्या रंगाचे हारशे आशिल्ली गाडी तिचेकडे येवन उभी रावली आणि गाडयेंतल्यान अज्ञातांनी दक्षाक चॉकलेट दिवपाचो यत्न केलो। तेन्ना गाडयेंत आशिल्ल्या दुसऱ्या एका मनशान ताचो हात धरून ताचेर स्प्रे मारलो। ह्या प्रकाराक लागून सादूर जाल्ल्या दक्षान तिचो हात धरिल्ल्या मनशाच्या हाताक घास मारून स्वताची सुटका केली। हो प्रकार पळोवन दुचाकी वयल्यान येवपी एके बायलेन दुचाकी रस्त्यार थांबयली। त्या वेळार त्या अज्ञात मनशांनी थंयच्यान पळ काडलो। मजगती ह्या प्रकाराची माहिती विद्यार्थिनी दक्षा आणि आपल्या पालकांक आणि शिक्षकांक दिली। पालकांनी रोखडीच केरी पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ नोंद केली। ज्या दिसा घडणूक घडिली त्या दिसाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा पुलिसांनी तपासचे अशी मागणी पालकांनी केली। शहरी भागात लहान भुरगे मेळप आणि त्याचे अपहरण जावप ही गजाल नवीन न्हू, मात आता शहरी भाग सोडून ग्रामीण भागात भुरग्यांचे अपहरण जावपाचो प्रयत्न सुरू आसा। 2 दीस फाटल्यान रावण सत्तरी हांगासर एका चलयेक अपहरण करपाचो प्रयत्न जालो आणि त्या चलयेन आपली सावधगिरी बाळगून आपले सुटका केलेली आसा। या मागीर ते चली असलेले ते भिले आणि त्यांनी ह्या प्रकरण जाल्ले ते शाळेन वचून आपल्या शिक्षकाक सांगले आणि ते पालकांक बी थंय आपयले आणि पालकांक सांगले आणि तेजे मागीर तेजे दामोदर शेटकर ह्यो तो चेडवाचो बापूय आहा तेणी कागाळ नोंद केलेली आसा केरी आउटपोस्टाचेर। पोलीस त्यांची मागणी आसा की जे सीसीटीव्ही कॅमेरे त्या भागान आसात त्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर तेजे जे गाडयेचे जे गाडी कशी गेल्या हे पळोवपाचे। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।